नमस्कार. सध्या आम्ही पावलेल्या शिवोले आणि शिवोले सध्या असा शिवोले ब्रिजा सकला त्या जागेर सध्या आम्ही असा. सध्या अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळिल्ली आसा की शिवोले ब्रिजा कडेन एक अज्ञात व्यक्ती एका युथान हांगासर एक सुसायड केल्ली आसा. तो मनीस कोण, खंयचो, खंयच्या गांवचो हे सध्या मेरेन अजून मेरेन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळूना. पण हांगासरले जे स्थानीक लोक आसा व जे ब्रिजा वयल्यान येणार जाणार जी रहदारी आसली, जे ट्रॅफिकान जे लोक आसले त्यांच्या म्हायती प्रमाणे त्याने ब्रिजाच्या त्या सायडीक उडकी मारली आसा, रायट सायडीक सुसायड केल्लो आसा. आणि जे युथान सुसायड केल्लो त्याच्या आंगाचेर कपडे आसा ते ब्लू कलराचे टी शर्ट घातलेले आसा. नेमके सांगू शकना की व्यक्ती जी आहा पळय कितल्या वर्साची आसा पळय ती. पूण ही घटना जी जाल्या ती कमीत कमी 5 ते 6च्या भितर ही गोष्ट जाल्ली आसा. सध्या तुम्ही पळोवंक शकता ऑन द स्पॉट शिवोले अंजूनचे जो पुलीस स्टाफ आसा तो हांगासर पावलो आसा. त्याच प्रमाणे अंजूनचे PI प्रशांत देसाय ते हांगासर पावलेले आसा. त्याच प्रमाणे जी फायराची जी गाडी आहे फायर ती हांगार पावलेली आसा. सध्या घटनास्थळी पळयत जाल्यार हांगासर अंजुना पुलीस सध्या पावलेली आसा. आणि अजून मेरेन अशी इन्फॉर्मेशन आहा की जो मनीस जेणे हांगासर सुसायड केल्ली आसा तो नेमको खंय आसा, खंय मेरेन पावला हेची इन्फॉर्मेशन सध्या मेरेन मेळूंक ना. अशीच अपडेट आमी तुमकां परत दीत रावतले. पळयत राहा तुम्ही. हांव साईप्रसाद कुबडे, गोंयकार पण न्यूज चॅनल.